बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम झालो 12:30. सॉरी, टाइम झालो 12:30. घरची कामां जाली. मम्मी पुसता. तो म्हटलं मम्मीक तू पुस, जेवणाचे काम हांव करता म्हटलें. तिने सगळें म्हाका कटिंग करून दिला हांगासर. आयज आसा शनिवार, वेज न्ही. ओके, सो पेज केल्ले. म्हटलं पयलीं पेज जेवया. पेज केल्ले आयज खूब दिसांनी. पेज जेयता हांव. आनी तेच्या वांगडा मम्मीने बरी चटणी केला. कसली चटणी गे? इंतू हा चटणी हितून काड न्ही. तोरां घालून, म्हणजे तोर मीठ घालून दवरता पळय. थोडे तोर न्ही मम्मी मीठ घालून दवरला. तेजे न्ही मम्मी चटणी करता. हांवें ते शेअर करूं तुमकां. सोय बी घालून न्ही वाडटा न्ही गे. सोय बी घालून वाडटा आनी ती पेजी वांगडा एकदम बरें लागता. दाखयता तुमकां. सोय घातला आनी तोर घातला आनी कितें गे मिरची, लसूण मिरची भाजून घातला न्ही गे. लसूण आनी मिरची भाजून घातला. आं, लसूण मिरची मातशी न्ही भाजून घेवंक जाय चटणी. आनी पेजा वांगडा न्ही खूब बरें लागता. म्हटलें मातशें पेज जेयता. आनी आयज हांव जेवणाक शीत बीन कांय जेवचें ना. भाजी आनी चपाती खातलें. सो आतां हांव पेज जेयतलें. की आतां पेज जेयलें न्ही मागीर आनी म्हाका शीत बी वयचें ना. सो थोडें पेज जेयता आनी मागीर दाळ आनी म्हाका भाजी करूंक जाय. मम्मी म्हटलें थोडें कर म्हण. मम्मी पळय थंय इतलें उरलें. मम्मी जेयली. मम्मी बेगिनच जेयली 11कूच. म्हाका 11 न्ही एक टॅबलेट घेवंक जाय. त्या टायमार न्ही म्हाका कांय खावंक शकना. ताका लागून सो म्हटलें. आनी आमकां न्ही इल्लें बीन घालपाक जायना. कितें जावं आमकां आमच्या हातीन न्ही चडूच पडटा. हय, सो चटणी लावून खावंक जाय. खूब बरें लागता. एक दीस तुमकां हांव शेअर करता चटणी. बेस्ट लागता. हय, बरें आंबट लागता. सो आमची एक ब्युटी फॅमिली आसा ही मॅक्युलेट फर्नांडीस म्हणून. तिणें आमकां न्ही उकडे तांदूळ दिल्ले, खूब दिल्ले. सो केन्ना पोळे करता. तुमकां सांगलें न्ही हांवें जेन्ना आमी पेज कितें तिणें दिल्लेले कितें आमी जेन्ना खाता न्ही आमकां तेजी याद खूब येता. ताका लागून तो म्हटलें पेज आनी सामकें बेस्ट जाता. तांदूळ सामको बेस्ट आहा. पेज बरें जाता. रितीक बी खाता पण आयज स्कुलान गेला न्ही ते बस उजेड पडटा. रितीक स्कुलान गेला न्ही आमी संडे बीन करताच. शिव जेयना पेज बीन. ताका फोर्सी बीन ताका फोर्स कशें पडटा जाल्यार तो खाता. ओके, सो चला हांव जेयता पेज आनी चटणी. मागीर म्हाका करूंक जाय दाळ आनी शांगो. सगळें मम्मीन चॉप करून दवरला. ड्रमस्टीक घालून हांव दाळ करतलें आनी शेपूची भाजी करतलें आनी चपाती. म्हाका कमेंट केल्लें की ड्रमस्टीक खावंक जायना म्हणून. पण हांव ड्रमस्टीक खावचें ना आयज. शिवांताक खूब आवडटा. एक खाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना म्हणटा मम्मी. चड खावंक जायना खंय तें खूब हीट न्ही ताका लागून. सो आयज दाळ घालून ताका करता. तो लागला आपल्या दाळ घालून ड्रमस्टीक कर म्हणून. येल्लो दाळ आनी भाजी करतलें हांव. ओके, सो मागीर करता. मागीर फाल्यां रितुकाचो बड्डे. सो मागीर म्हाका तें सगळें पॅक करूंक जाय. रिटर्न गिफ्ट बीन सगळें मागीर करता. ओके, जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो जालें म्हजें पेज जेवण. आनी हेजी चटणी आहा पळय फक्त पेजी वांगडाच करपाचें आहा. कित्याक तोर घातला न्ही पोळे बी करतना करप ना कित्याक बाय आंबट आसा ताका लागून. ओके, सो पयलीं हांव दाळ करता. दाखयता तुमकां दाळ करपाक हांवें कितें घेतलां हांगासर पळय ड्रमस्टीक कट करून दवरला. आनी हांव ड्रमस्टीक न्ही कट करून फ्रिजीन दवरता. बरें उरता खूब दीस. सो पयलीं आमी करया दाळ. मागीर करतलें हांव भाजी. आनी हांगासर न्ही ओके शेपू कट करून दवरला. शेपूची भाजी मागीर करया. तुमकां न्ही एक क्विक रेसिपी हांव शेअर करता. ड्रमस्टीक दाळ तेल घालता 1-2 चमचो. सो आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून सासवां, 1/2 टीस्पून जिरा घालता. सो आतां घालता हांव कढीपत्ता. सो आतां घालता हांव लसूण न्ही 4-5 न्ही अशें स्मॅश करून घेतला ते घालता. सो मातशें ताका फ्राय करून घेवया. सो लसूण न्ही हांगासर मातशें ब्रावन जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव कांदे. हांगासर न्ही एक कांदो चॉप करून घेतला. ग्रीन चिली घालता आनी टोमॅटो हांवें हांगा 2 घेतला. सो आतां आमकां न्ही हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जावंक जाय. जस्ट थोडेंशें हांव घालता मीठ घातल्यार न्ही टोमॅटो मातशें बेगिना कूक जाता. ओके, आतां हे टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही आमी कूक करून घेवया. सो टोमॅटो पळय हांगा बरें सॉफ्ट जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव हळदीचो पिठो. बरें मिक्स करून घेयात.
सो तुमकां सपोज ग्रीन चिली घालपा नाका जाल्यार तुमी चिली पावडर घालून हें करूं शकता. सो आतां हांव घालता ड्रमस्टीक घालता. बरें मिक्स करून घ्या. सो आतां आमकां घालूंक जाय उदक. तुमी उदक ॲड करूं शकता. पण मम्मीन हांगा दाळ न्ही शिजोवन घेतला. तूर दाळ न्ही मातशें सोक करपा दवरात. मागीर कुकरान घालून दोन तीन सिटी काडात. आणि घालतना दाळ घालतना हळद आणि मीठ घालपाचें. तो मम्मीने हळद मीठ घालूंक ना म्हणून हांवें आतां हळद घातला. जस्ट हांव न्ही फक्त उदक घालता दाळ शिजयल्लें. आणि ह्या उदकानूच न्ही हांव ड्रमस्टीक न्ही कूक करून घेता. सो बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो आतां धांपून न्ही आमकां हें ड्रमस्टीक न्ही कूक करून घेवंक जाय. सो हें पळयात हांगासर ड्रमस्टीक न्ही बरें कूक जाल्लें आसा. सो आतां आमी घालया दाळ. तूर दाळ घेतला भिजत दवरलेले. मागीर कुकरान घालून ताका सिटी काडला. बरें ताका मिक्स करून घेयात. आणि तुमकां जाय तितलें उदक घालून न्ही पातळ करून घेयात. सो पयलीं हें बरें मिक्स करून घेता. सो हें पळयात दाळ घालून मिक्स केला. इफ तुमकां न्ही गरम मसाला बी घालूंक जाय जाल्यार तुमी इल्लेशे गरम मसाला घालूं शकता. हांवें घालूंक ना. हांवें न्ही खूब सिंपल केला. आतां हेका न्ही बरेंशें खतखतो हाडया. सो हें पळयात बरें खतखतो आयिल्लें आसा. मीठ बीन तुमी टेस्ट करून पळयात. थोडेंशें मीठ घातलां हांवें. सो फायनल घालता हांव कोथमीर. सो हांगासर न्ही सिंपल दाळ रेडी. सो हांवें न्ही गरम मसाला बी कांय ॲड करूं ना. कित्याक आतां समर स्टार्ट जाल्लें आसा. चडू गरम मसाल्याचें बरें न्ही. ताका लागून न्ही हांवें घालूंक ना. पण गरम मसाला घातल्यार न्ही बरो जाता. अशेंय बरें लागता. सो हें जाल्लें आसा. सो हेज्या वर घालता थोडेशें सोय घालता. ऑप्शनल सोय घालप. ओके. सो हांगासर दाळ रेडी. सो आतां करया आमी शेपूची भाजी. तेल घालता 1-2 चमचो. सो आतां घालता कांदे. हांगासर न्ही कितले गे 1 कांदो व्हडलो चॉप करून घेतला. आनी हांगासर न्ही चिली घेतला ग्रीन चिली ते घालता. सो मातशें लायट ब्रावन जायसर न्ही आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. चड ताका ब्रावन करनाकात. सो कांदो न्ही हांवें हांगा फ्राय करून घेतला. सो हांगासर न्ही एक व्हडलो चमचो न्ही तूर दाळ पळयात सोक करपाक दवरलेलें उदक काडून घेतला तें घालता. आतां लो फ्लेमीनी आमकां हें दाळ न्ही मातशें कूक करून घेवंक जाय. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो दाळ न्ही आमी जस्ट 1-2 मिनटां ताका फ्राय करून घेतला. दाळ हांगा 100% कूक जावंक ना. ओके. सो आतां आमी घालया भाजी. सो आतां घालता हांव सोय 1 व्हडलो चमचो. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां हें बरें मिक्स करून घेवया. सो हें बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां घालता हांव जस्ट थोडेशें उदक घालता. उदक घालून बरें मिक्स करात. आनी धांपोवन आमकां हें लो फ्लेमीन हेका कूक करपाक दवरूंक जाय. सो आनीक थोडेशें उदक घालता हांव. कित्याक दाळ न्ही मातशी शिजपाक न्ही टायम लागता. ओके. सो धांपोवन न्ही बरें शिजोवन घेवया. सो हें पळयात जाल्लें आसा न्ही. उदक बीन न्ही ड्राय जाल्लें आसा. उदक न्ही कंप्लिटली ड्राय जावंक जाय. आनी दाळ बीन न्ही शिजलेलें आहा. ओके. सो भाजी रेडी. गॅस बंद करता. सो चपातीचें पीठ काडलेलें फक्त म्हाका पुरताकूच चपाती करतलें. कित्याक शिणाताक न्ही शेपूची भाजी वांगडा न्ही चपाती खावंक आवडना. सो हांवें तें पॅक दिलें न्ही पोट सामकें पॅक आहा. म्हणजे म्हाका फक्त 1-2 चपाती करता भाजी. आनी हांगासर काल म्हापसा गेल्ले न्ही कुकुंबर सामकें टेंडर आसा. कट करून दवरला खावंक बरें लागता. सो हें पळयात. ओके. चला हांव चपाती करता. ओके. आनी मेळटा तुमकां मागीर. ओके. चला. सो आतां आमी रिटर्न गिफ्ट पॅक करता. वर्क इन प्रोसेस. ओके. आं बरें. सो ते म्हणजे रिटर्न गिफ्ट दिवपाक ते बॅग आमी काल हाडूंक नासलेले की आमगे ते आसलेले अशें आसलेलें दाखयता तुमकां. अशें आसा खूब आमचे कडेन. सो शिवांतान आयडिया केला की हांगासर प्रिंट काडून अशें थँक्यू फॉर कमिंग टू माय बर्थडे विथ लव ऋत्विक. सो अशें अशें दिसतलें बरें अशें ना. तो काडटा प्रिंट. तो तें काम करता. सो म्हटलें हांगासर सामान काडलां हांवें दाखयता तुमकां. सो मागीर सो काल हें सगळें हांवें घेवन येयलें. काडलें हें एकूच काडलें सगळें काडलें. ओके. सो हें प्लेट्स बीन सगळें घेवन येयल्ले. तांकां स्नॅक्स कितें दिवपाक बीन हें पळयात. आनी असले बीन थोडे हाडले जेवपाक बीन.
सो मेन्यू बी कितें आसा हें तुमकां फाल्यां कळटलें आतां काय सांगना तुमकां ओके तर फाल्यां ब्लॉग तुम्ही पळयात. आणि टिश्यू पेपर हें तेवटेन दवर टिश्यू पेपर सद्या 2 टिश्यू पेपर हाडले हांवें घे आणि असले हय ते काडला हांवें हें आसूं जस्ट ते भायर दवर असले आहा आमगेर तरी पण थोडेशे हाडला ओके. सो आतां न्ही हांव ते हितून घालता तो म्हटलें शू थंयसर रेडी करता न्ही सो हांव कितें कितें घालतलें तें सांगता हांव. एक बॉटल येतलें आनी पळय हांगासर हें आसा शार्पनर हें सॉरी रबर मागीर शार्पनर पेन्सील घालतले पेन्सील मागीर हांगासर आसा चिप्स घालतले चिप्स आनी हेतून आसा चॉकलेट ओके. हें सगळें ते बॅगीन घालतले म्हणजे तांकां सगळें रिटर्न गिफ्ट तांकां. हें हांवें हाडलां शिवातान घेतला चिवडा दवरपाक एअरटायट कंटेनर घे. सो हें हांगा दवरता. सो ते सगळें तुमकां दाखयलां पळय ते हांव ते बॅगीन घालतलें तांकां रिटर्न गिफ्ट म्हणून ओके. सो ते करून घेता आनी मेळटा तुमकां मागीर. आनी असले हाडला हांवें हितून न्ही कस्टर्ड फाल्यां कस्टर्ड करतलें हांव कस्टर्ड बी घालून दिवपाक बरें पडटा हितून ओके. सो हें सगळें सायडीन दवरता आनी हें सगळें पॅक करता चला. सो हें पळयात अशें घातलां हांवें चॉकलेटी पेन्सील रबर शार्पनर आनी बॉटल आनी चिप्स ओके. शिव करता हांगासर सद्या एकूच पॅक केला हांवें. तूं पयलीं सगळें स्टीक कर ओके मागीर हांव भरता. चड ना रितीक धरून 12 भुरगे आहा तो म्हणटा आपल्याकूच जाय खंय रिटर्न गिफ्ट जस्ट आमचे नेबर बी तांकांच आपयला कांय ना. तूं स्टीक कर तें. सो जालें हांगासर फायनली हें पळयात डन आनी हांव बसलां हांगा चिप्स खावपाक. शिव कितें सोदता ताका कितें मेळना हांगा उरलें शिवनाथ कितें लायटींग सोदता पण उरलें हांगा उरलें मातशें हांगा सोद. आमगेर न्ही एक कितें वस्तू दवरली न्ही तें खंय दवरला याद उरना सोदचें पडटा. सो हांव टेबल क्लॉथ काडटा फाल्यां आनी मागीर गडबड जाता मागीर लग्ना न्ही आसूं आतां कितें करतलो. ए व्हरून दवर चिप्स खाले मरे घे की व्हरून दवर गे सावकास आं ते लायनीन दवर चल घे. फायनली मेळ्ळो शिवताक जे कितें कपडो आहा व्हायट कलर आनी हेचे ताका न्ही लायटींग आसा. हें न्ही शिवनाथाचे बड्डे हाडलेले फायनली मेळ्ळें जालें आनी कांय ना दाखोवपा सारकें. चड न्ही 10-12 भुरगीं आसा 10 म्हाका दिसता रिती धरून 11 एक एक्स्ट्रा बॅग पॅक केला. सो आनी कांय ना. सो फाल्यां रे बड्डे हो लागला कालच्यान आपल्या वीश कर खंय हांवें म्हणटा तुजो फाल्यां बड्डे तुका फाल्यां वीश करता न्ही हो आतांच लागला आनी फ्रेंडांक कार्ड दिला खंय स्कुलान केक पळय कोण तुजो फ्रेंड शमीक खंय हॅपी बड्डे रित्वीक खंय कार्ड दिला खूब एक्सायटेड आहा तो बड्डे म्हळ्यार. आतांच्या भुरग्यांची मजा अनुशनाथ बड्डे बीन नक्की आमच्या टायमार बड्डे म्हाजे सांगता न्ही गे पप्पा केक हाडटालो कसलो खबर आहा तेन्ना क्रीम केक हाड म्हटलें न्ही पप्पा हाडटालो स्पॉन्ज केक हाडटालो गा पप्पा सांगताले पप्पा क्रीम केक हाड पप्पा स्पॉन्ज केक हाडटालो कितें सांगू तुमकां आतां भुरगे बरें खावपाचें एटलिस्ट तांकांय उमेद न्ही करया म्हटलें घरा एक 10 भुरग्यां हाडून ए लाय ते परत चेंज करत रावता ओके. सो आनी कांय ना दाखोवपा सारकें. सो फाल्यां पळया कशें जाता तें ओके. तो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. तूं बाय म्हणटा बाय
तुका सकाळी खूप काम हा. खूप काम डेकोरेशन बी करूंक जाय. डेकोरेशन म्हणजे हांगाच करतले आमी. हांगाच करतले. लास्ट शिवनाचे बड्डे केल्ले पळय हांगाच करतले. आणि काय ना ते म्हणते सकाळी मातशी बेगिना कर. बाय म्हण रे. आई आता आमची रातची जेवणाची तयारी. शीताक दवरता आमी. कितें फी पळय हाय म्हणू का बाय म्हणू खंय जालें आतां खबर आहा ब्लॉग एंड करता. तू बाय म्हण. हां बाय.